हेब्रेवांक पत्र आवेसवो 4. आपल्या समाधानाच्या देसांत आमी भितर सरतल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून चोत्राय दोरात आनी त्या बासायल्ल्या समाधानांत भितर सरूंक तुमकां चुकले म्हूण समजूं नाकात. खरेंच तांचे भाशेन आमी तीच बरी खबर आयकल्या. तांणी ती बरी खबर आयकल्ली पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना, कित्याक ती आयकली तेन्ना तांणी ती भावार्थान घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी समाधानाच्या देसांत भितर सरता, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागाच्या वेळार हांवें सोपूत घेतलो. हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपला आसता ताणें अशें म्हणलें. कित्याक एके सुवातेर पवित्र पुस्तकार 7व्या दिसाची खबर करून अशें म्हणलोलें आसा, आपलो वावर सोंपोवन 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. तरी आसतना विसवाची वो समाधानाची गजाल दुसरे कडेन अशी सांगलोली आसा, हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. जांकां देवाची बरी खबर पयलीं पावली तांणी भावार्थ दवरूंक ना, देखून तांकां समाधानांत भितर सरूंक मेळूंक ना. म्हणटच दुसऱ्या कांय जाणांक समाधान भोगूंक देव भितर सरूंक दिता. देव आयज म्हणून आनीक एक दीस थारावन दवरता. हें अशें गमून येता, आमी वयर उगडास केला त्या प्रमाणें जायत्या काळा उपरांत दाविदाच्या तोंडी उलोवन देव अशें म्हणटा, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां निबर करूं नाकात. जोशुआन ते परजेक देवान बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत भितर काडलोली जाल्यार त्या उपरांत आनीक एक दिसाची खबर देव केन्नाच करचो नासलो. म्हणटच जशें देवान 7व्या दिसा विसव घेतलो तशेंच देवाचे परजेकूय एक 7व्या दिसाचो विसव दवरलोलो आसा. कारण देवान आपल्या वावरा उपरांतलो विसव घेतलो त्याच भाशेन बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत भितर सरतात तीं आपल्या वावरा उपरांतलो विसव घेतात. तशें तर त्या समाधानांत भितर सरूंक नेटान फुडें वचूया, नाजाल्यार तांचे भाशेन अविस्वासी जावन तें समाधान आमकांय चुकत. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता. जूंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत तें रिगूंक शकता. तें मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रचना ना, पूण ताचे नदरेक सगळें विंगलें आनी उक्तें, आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.